जामावलेचो गुलाल हो गोंयभर फामाद असो उत्सव। दर वर्सा हजारांनी भाविक दामबाबाच्या पांयाकडेन नतमस्तक जातात। मात ह्या वर्सा नेम पाळून मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीत गुलाल उत्सव जातलो। लोकांनी गर्दी करची न्हय। उरिल्ल्या 8 दिसांक दामबाबाचे दर्शन केन्नाय घेवचें। एकाच दिसाक गर्दी करची न्हय म्हण विनवणी देवस्थानाचे समितीन केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लोकांकडे परत एकदा तुमच्या मदतींतल्यान विनंती की खंयच्याय परिस्थितीत आमी हो शिगमो एकदम कमी प्रमाणात साजरो करूया। कसलीच गडबड घालपाची गरज ना। मंगळाराक गुलाल जाता वार्षिक, पण हे खेपे जायना। लोकां कडेन सांगता हांव, सगळे दामबाबाच्या भाविकां कडेन सांगता, हे खेपे गुलाल जायना, हे खेपे जेवणां ना। सर प्रत्येकान सांगलां, पण हांव सांगपाक सोदतां, कारण चुकून एकट्यान दुसऱ्या सांगलें, दुसऱ्यान तिसऱ्या सांगलें, ती गर्दी करून कांयच फायदो ना। आमी प्रत्येक सरकाराच्या नियमाचें पालन करतले। सोशल डिस्टन्सिंगाची जबाबदारी आमी घेतिल्ली आसा 3 मेंबरांनी, ती आमी पालन करतले। प्लस तांणी आमकां कांय रिक्वेस्ट केल्ले आसा, कसलीच कंडिशन घालूं ना, म्हणून हांव तांचे पयलीं मनपूर्वक आभारी आसा। हातूंतल्यान की सगळ्यांनी जामावले शिगम्याक भेट घेवची, पूण प्रत्येकान ते 8 दिसां भितर विभागून घेवची, कारण प्रत्येक एकूच दीस गर्दी करची न्ही आनी सगळ्यांनी हो शिगमो साजरो करचो। देव बरें करूं। जय दामबाब।